बाळका जेजू थंय मुगाळ भावन आनी भयणीनो, हेच्या पयल्या वचपांत जेरेमियाच्या पुस्तकांत आमच्या मनशा सैमा विशीं आनी मनशाच्या काळजा विशीं एक भोव बरें चित्रण, भोव बरो एक विवर आमकां दिला. जेरेमिया प्रवादीचो पुस्तक 17वो अवस्वर 9वी वळ. हांगासर देव जेरेमिया मुखांतर उलोवन आमकां सांगता, मनशाचें काळीज तें कितलें कापाटी, मनशाचें काळीज दुसऱ्या सर्व वस्तू प्रास तें कापाटी, तें बरें करूंक जायना. ताजो टवो घेवंक कोण शकता? दुसऱ्या सर्व वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कापाटी. हें सतगी आमचें काळीज कापाटी गी. कापाटी म्हणटा आसतना आमकां ताजो इतर अर्थ अशे आसा ते कापाटी म्हळ्यार तें आमकां फसायता. आमचें काळीज आमकां फसायता, आमचेंच काळीज आमकां फटयता, आमचेंच काळीज आमकां सूख देख दिता, आमचेंच काळीज आमकां सूख वाटेन व्हरता आनी आमचेंच काळीज आमकां मोस करता. हें सतगी आमचें. तर जर मनशाचें काळीज खापाटी, तर मनशाच्या काळजाचेर आमी कसलोच भरवसो दवरन जियोवचें बरी ना. म्हज्याच काळजाचेर भरवसो दवरन हांवें कसलोच निर्धार घेवचो बरी ना. मनशाचें काळीज सर्व वस्तू प्रास खापाटी. पोरन्यासोल्याच्या त्या अवधेंत वा त्या तेंपार पोरन्यासोल्याच्या काळार एक काळीज म्हळ्यार मनशाचें केंद्र म्हणून एक अर्थ आसा. मनशाचीं बोगणां, सगळें मनशाचें चित्रण वा सगळें मनशाचें मनशापण, मनशाचें अस्तित्व, सगळ्या मनशाचें जिवीत जावन आसा काळीज. कित्याक म्हळ्यार काळीज एका मनशाचें केंद्र. सर्व संगती त्या मनशाच्या काळजांत आटापून आसात आनी सर्व संगती त्या मनशाच्या काळजांतावनूच भायर येतात. आतांची सायकोलॉजी पळयल्यार मायंड वा आमची मत मनशाच्या चिंतपाचें केंद्र. पूण पोरन्यासोल्याच्या वा पवित्र पुस्तकाच्या त्या काळार मनशाचें काळीज मनशाच्या चिंतपाचें, मनशाच्या निर्धाराचें केंद्र म्हणून आसा. तर जर मनशाचें काळीज कापाटी, तर सगळो मनीसच कापाटी. कित्याक म्हळ्यार मनशाचें केंद्र कापाटपणाचें. इतल्या कठोर उतरांनी देव मनशाच्या काळजाचें विवरण दिता. मनशाचें काळीज कापाटी म्हणून. तर मनशाच्या काळजाच्या बोगणाचेर आमी निर्धार घेवंक जायना. जर आमच्या लौकीक जिवितांत वा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पळयलें तर आमचें काळीज चंचल. न्ही, आमचें काळीज चंचल. ताका कितें बरें बगता तें विंचता. कसले सांगती बरें म्हणून दिसतात त्या कुशीन तें काळीज समकता. कितें बरें म्हणून बगता त्या कुशीन. देखून काळजाच्या बोगणाचेर निर्धार घेवचें एक सारको निर्धार जावंक पावना. कित्याक जर काळजाक आज एक संगत बरी म्हणून दिसली, ती थोड्या तेंपान बरी म्हणून दिसचें ना. दाखल्याक आमी नेसाण आमी घेतना तें आमकां बरें म्हणून दिसलें, वा 2 वा 3 फावटी वापरता आसतना मागीर तें वस्तूर तें नेसाण बरें म्हणून दिसना. तर आमच्या काळजान पयल्या सुवातेर केल्लो तो निर्धार सारको न्हय म्हणून जालें. आमच्या घरांनी आसच्यो त्यो सर्व वस्तू आमच्या बोगणाच्या आदाराचेर आमी काण घेता. टीव्ही बरी दिसली घेतलें, सोफा सेट बरें दिसलें घेतलें, कुशन बरें दिसलें घेतलें, एक वाहन बरें दिसलें घेतलें. आमच्या बोगणाचेर आमी केंद्रीकृत करन. कितें आमकां सोबीत दिसता, कितें आमकां पसंद जाता, त्यो संगती आमी आपणायता. मनशा संबंदांती अशेंच जाता. थोड्यांसो आमी मोग करता, थोड्या संग आतां बऱ्या इश्टागातेंची येता, थोड्यांसो आमी बेपारो करता आनी थोड्यांसो आमी द्वेश करता. ह्या एका संबंदांत बोगणां भोव गरजेचीं जावन आसात.
खंयच्या मनशाचो मनोभाव वा स्वभाव आमकां बरो दिसलो, खंयच्या मनशा थंय आमकां सोबाय दिसली, खंयच्या मनशा थंय आमकां बरेंपण दिसलें, वा खंयच्या मनशाचें उलोवणें आमकां पसंद जालें, तसल्या मनशांक आमी लागीं सरता. तसल्या मनशा सांगता आमचो संबंद आमी बांदून हाडटा, तांचो मोग करता, इश्टा खातीर जियेता. पूण जर एका मनशाची बोगणां, जर एका मनशाचो मनोभाव म्हाका बरो लागलो ना, जर एका मनशा थंय सोबाय ना म्हणून म्हाका दीस भोगलें, म्हज्या काळजाक भोगलें, तर तसल्या मनशाचो आमी बेपारो करता. आनी थोडे फावटी आमचो बेपारो खांटाळो जावंक पावता, खांटाळो थोडे फावटी द्वेश जावंक पावता. आमच्या काळजाक कितें भोगलें त्या प्रमाणे आमी निर्धार घेता. जें कितें काळजाक बरें म्हणून भोगलें तें आपणायता, त्यो वस्तू आमी घेता. पूण जायते फावटी हो निर्धार सूख निर्धार जावंक पावतात. चिंतया, आज तुमी हांगासर आयल्यात कित्याक? तुमकां कितें भोगलें? तुमकां कितें भोगता? ह्या सुवातेर आमी आयल्या तर थोडे दीस पडते येतात, सकाळीं येतात, सांजेर येतात. थोडे हर एका ब्रेस्ताराच्या नोवेनाक येतात. कित्याक? हांगासर आयल्यार म्हज्या संवसारी राटावळी मदें, म्हज्या कुटुंबाच्या आनी कामाच्या आनी संवसाराच्या सर टेन्शना मदें थोडो समाधान म्हाका भोगता. म्हजें काळीज येयल्लें हगूर जाता, म्हज्या काळजाक बरेंपण भोगता म्हणून आमी येता. आनी एका कुशीन ह्या संवसारी राटवळी मदें टेन्शना मदें थोडी सवकासाय सोडून कितें करतात? मादक द्रव्यांक वळख जातात. एका कुशीन बरो निर्धार, एका कुशीन वायट निर्धार, खंयचे वयर होंदोन? आमच्या बोगणा वयर होंदोन. आमच्या बोगणा वयर होंदोन आमी बरे निर्धार घेवंक जाता, वायट निर्धार घेवंक जाता. पूण जेन्ना आमकां देवान रचले, फकत काळीज आनी त्या काळजांत बोगणां दिवन रचोवं ना, त्या काळजां आनी बोगणां सांगाता आमकां अंतस्करणी दिला. देखून आज जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें निमाणें वाक्य, मनशाच्या करण्याक सरी जाल्लो प्रतिफळ दिवच्याक हांव मनशाची काळजां पारखिता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देखून जेन्ना देव काळजां विशयान मात्र काळीज कापाटी म्हणून वर्णन करता, पूण अंतस्करण कापाटी म्हणून केन्नाय वर्णन करिना. अंतस्करण कापाटी म्हणून सांगना. कित्याक? अंतस्करणाचें काम व्हरोन पळोवचें, तुलन करून पळोवचें, कितें बरें कितें वायट आसा तें आमकां स्पश्ट दाखोवन दिवचें. आनी अंतस्करणाचें काम जावन आसता आमच्या निर्धाराचेर एक हातोटी वा कंट्रोल करचो. आमचो निर्धार कंट्रोल करता कोण? आमचें अंतस्करण. कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता आनी बरें विसोंक प्रेरण अंतस्करण दिता. पूण थोड्या फावटी त्या अंतस्करणाचो थाळो धांबोवन वायट विसचें आसा. पूण आज जर अंतस्करणाचो थाळो धांबोवन वायट विसलें तर एक ना एक दीस तेंच अंतस्करण, तेंच कौशल म्हाका हांवें केल्ल्या वायट विसवण्याची, हांवें केल्ल्या वायट निर्धारांची म्हाका खांतवणी दिता. देखून अंतस्करण केन्नाच कापाटी न्हय, काळीज कापाटी म्हणलें देव स्पश्ट रितीन आमकां दाखोवन दिता. देखून जेन्ना आमी निर्धार घेता ते फकत आमच्या काळजाचेर होंदोन वा आमच्या बगणाचेर होंदोन न्हय, बगार आमच्या काळजांत कितें भोगलां तें आमच्या अंतस्करणान व्हरोन पळोवन, तुलन करून पळोवन बरो निर्धार घेवची जबाबदारी आमच्या सोमेस्तांक देवान दिल्या. पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेच्या पुस्तकाक आमी या. उत्पत्ती पुस्तकांत अवस्वर 3 वळ 6. थंयसर देवसार स्त्रियेक नाडता आनी त्या उपरांत थंयसर अशें बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण, रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडच्याक योग्य म्हणून स्त्रियेक भोगलें. स्त्रियेक कितें भोगलें? ती फळां खावंक रुचीक, तो रूख सोबीत आनी जाणवाय जोडच्याक योग्य म्हणून भोगलें. आनी तिणें निर्धार घेतलो, तें फळ केलें, देवाक अविधेय जाली आनी
पातक घडलें बोगणाचो निर्धार पूण जर तिणें तिच्या अंतस्करणांत तुलन कन्न पळयल्लें वरान पळयल्लें तर ती चूक घडती ना कित्याक देवान तिका एक आज्ञा दिली मनशा कुळाक एक आज्ञा दिली ह्या रुखाचें फळ तुमी खाशा जाल्यार तुमी मरतल्यात देखून जेन्ना ताळणी आयली तिका ती आशा भोगली तेन्ना तिच्या अंतस्करणांत जर तिणें तुलन कन्न पळयलें तर खंडीत जावन देवाक ती अविधेय जाती नात देवा विरोध देवाच्या उपादेशा विरोध खंडीत जावन वेतिनात देखून थोड्या पोटी काळजाच्या भोगणाचेर होंदून न्हय बगार आमच्या अंतस्करणाच्या राजावाचेर आमच्या अंतस्करणाच्या त्या आमकां मेळिल्ल्या त्या गिन्याना वयर होंदून निर्धार घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा आयच्या वचपांनी आमकां होच एक इशारो आमकां मेळटा आमच्या अंतस्करणाक आमकां फावो केल्या त्या राजावा प्रमाणे जियोन आमचें काळीज सदांनीत देवाक लागीं सरून देवाक लागसर दवरूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आमचें काळीज देवाक परत आनी परत चडीत आनी चडीत लागीं व्हरूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी जर आमचें काळीज देवाक लागीं सरलें देवा लागीं उरलें तर आमी ताजो प्रतिफळ जोडूंक शकतले आमी फळां बरीत जातले आयच्या वांजलांत लाजराची आनी त्या ग्रेस्त मनशाची आमकां ती ओपार आमच्या मुखार दवरल्या ते मरच्या पयलें तांच्या दोगां मदें कसलोच संभाशण ना लाजरा मदें जावं दी त्या ग्रेस्त मनशा मदें कसलोच संबंद वा उलोवणें ना फकत बोगणां खंडीत जावन आसा ते लाजराक भोगताले की त्या ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन थोडे उंडे गुडके म्हणी हांव खावन जियेतलो म्हणून ताका भोगतलें पूण ताका तें मेळनातलें आनी तो ग्रेस्त मनशाचें बोगणां खंयसर आसलीं ताजें काळीज खंयसर आसलें ताजें काळीज आनी ताजीं बोगणां ताच्या आस्तीचेर ताच्या त्या ग्रेस्तकायेचेर आसलीं थंयसर अंतस्करणाचें राजाव बिलकूल नातलें द्वितीनियम न्ही निर्गमन पुस्तक जर आमी पळयलो 22व अवस्वर वळ 21 तावन 26 पर्यंत थंयसर देवान दिल्लें एक नियम आसलें विधवेची बेपरवा करिनाकात अनाथांक सांडून घालिनाकात दुबळ्यांचो बेपरवो करिनाकात तांकां तुमचो आदार लाभया कित्याक तुमी एका तेंपार निर्गतीक आनी पयणारी जावन इजिप्तांत आसल्यात देखून पयणाऱ्यांचो विधवींचो अनाथांचो दुबळ्यांचो बेपरवो करिनाकात म्हणलो एक नियम देवान इस्रायल परजेक दिल्लो आनी जर त्या नियमा प्रमाणे हो ग्रेस्त मनीस जियेल्लो तर ताची बोगणां त्या लाजरांतय थोडी दाखयलीं तर खंडीत जावन त्या ग्रेस्त मनशाक कसलेंच बाधक मागीर येते ना ग्रेस्त मनीस सयत अब्राहमाच्या गोपांत आसतो ताचें काळीज आनी ताची बोगणां ताचे ग्रेस्तकायेचेर आसलेल्या वरवीं निमाणें ताकाय कश्ट सोंसोंक पडले लाजरा मदें आनी ग्रेस्त मनशा मदें कसलेंच उलोवणें वा चर्चा नातल्ली देखून त्या ग्रेस्त मनशान उतरांनी जावं कर्ण्यांनी जावं कसलेंच वायट केलें ना पूण दुबळ्याची बेपरवा केल्ल्या वरवीं दुबळ्यातय कसलींच बोगणां ताणें दाखयलीं नासल्या वरवीं ताका निमाणें कश्ट सोंसोंक मेळ्ळे आतां जेन्ना देव आमचें काळीज पारखिता आमचें अंतस्करण पारखिता म्हणटा आसतना देवान आमच्या अंतस्करणाची परिक्षा आनी आमच्या काळजाची परिक्षा करचे पयलें आमीच आमच्या अंतस्करणाची आनी आमच्या काळजाची आनी बोगणाची परिक्षा आमी करया आमचें काळीज खंयसर आसा आमचें काळीज पेल्याच्या सेवेंत देवा समोर आसा गी वा आमचें काळीज आनी आमचीं बोगणां आमच्या ग्रेस्तकायेचेर आसा हें आमी तुलन कळून पळय जाय देवान आमच्या काळजाची आनी आमच्या अंतस्करणाची जडती करच्या पयलें आमीच आमच्या अंतस्करणाची आनी काळजाची जडती करून सारकी वाट धरून सारके निर्धार करून सारक्या शेवटाक पावोवंक प्रयत्न करूंक आसा जर आमकां सर्गेचें राज जोडूंक खुशी आसा
तर आमचें काळीज आनी आमच्या अंतस्करणी नितळ सांबाळून आमचें काळजांत आनी आमच्या अंतस्करणांत सारकें निर्धार घेवन सारकी वाट धरून त्या वाटेन समकोवची जबाबदारी आमचे थंय आसा. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमच्या काळजान आनी आमच्या बोगणांनी आमच्या मतीचेर आमच्या अंतस्करणाचेर अधिकार चलोवचो न्हय. बगार आमच्या अंतस्करणान आमकां फोव केल्ल्या त्या राजावान आमचें काळीज आनी आमचीं बोगणाचेर अधिकार चलयचय. जेन्ना आमच्या बोगणाचेर आनी आमच्या काळजाचेर आमचो अंतस्करण आनी आमचे राजाव अधिकार चलयता वा नियंत्रण जोडता, तेन्ना जे प्रवादाचीं उतरां आसात, पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आसात, त्या प्रमाणे चलोवंक आमचें अंतस्करण आमकां निरंतर आदार दितलें. जर आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे आनी राजावा प्रमाणे आमी चलोवंक निर्धार केलो तर देवाच्या उपादेशा प्रमाणे आनी देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां आदार आमचें अंतस्करण आमकां दितलें. तर मग अशा भावनांनी भयणीनो, आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे आनी राजावा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. खंडी जावन आमच्या काळीज आनी आमच्या बोगणां आमकां जाय. आमची काळीज आनी आमची बोगणां आमकां गरजेचीं, कित्याक दुबळ्यांतय बरेंपण दाखोवंक जाय तर आमकां तें बघा जाय. पूण सांगात अशें वायटा कुशीन वेता आसतना फकत बोगणां मात्र पावनात. आमचें राजावी आमकां गरजेचें, आमचें अंतस्करणी आमकां गरजेचें. तर बरो निर्धार घेवन बऱ्या शेवटा कुशीन समकोवंक जाय असो आदार तोच बरो मेस्त्री आमकां फोव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.